गायन करूया A9 पेज नंबर 4 A9 तालो उपालेया papaputa katnya kayon koruneya deva mogakaya talo upaneya papaputa katnya kayon koruneya deva mogakaya deva utoraiku Chivit Baba Pitu, Sugli and Isaiah, Deva Mogakaya, Deva Utoraiku, Chivit Baba Pitu, Sugli and Isaiah, Deva Mogakaya. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी दिनवासनेचें बलिदान भेटयता. ग्रॅनविल नोनीस आपल्याचो वाडदीस समरुमता. देवान ताका जल्माचो दीस समरुमतना ताचेर आशिर्वाद घालून आज आपली परिक्षा तो बरयता. निमाणो पेपर बरे तरेन परिक्षा बरोवंक ताका आशिर्वाद दिवन आपल्या जिवितान बरे तरेन येस ताका मेळूं म्हूण ताचे खातीर मागया. तशेंच मागता दिनवासनेचें बलिदान हेनरीक आनी कॅटी फेर्नांडीस आपल्या लग्नाचे वार्षिक उत्सव आज समरुमता. तांचे खातीर मागुया. देवान तांकां बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी सगळ्या आशिर्वादान भरूं म्हूण तांचे पासत मागुया. तशेंच मागुया युक्रेन ह्या देशांत आमचीं भावा भयणां जीं मरून गेल्यांत, जीं झुजतात आनी जीं आजून कश्टवतात तांचे खातीर मागुया. आमच्या गोंया राज्या खातीर आमी मागुया. बरे तरेन आमकां सरकारान अदीक आनी अदीक ह्या गोंयांत आमकां नीत हाडूंक आनी बरे आमचे फायद्याक पडटा तसले कायदे ताणें काडूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोर तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा भाग्योत मार्कू ह्या शिव वर्तमानकाराची परब समरुमता. आमी जाणाव सगळ्या संवसारान न्हय पूण ईस्ट आनी वेस्ट, उत्तम आनी आमी म्हणटा दुसरे वेस्ट आमचे पवित्र सभेंत आमी भाग्यवंत मार्कूक एक व्हडलो शुभ वर्तमानकार म्हूण पाचारता. जेजूचे जिविताची कथा, जेजूच्या जिविताच्या कोश्टांचो इतिहास आनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे सगळे अणभव आसले ते तांणी बरोवन काडले. लूक आनी मार्क हे दोगूय जावन आसले जेजूचे शिस न्हय आसले, पूण तरी पोतेन शिसां भितर जें कितें तांणी अणभवलें, जें कितें तांचें मोदें तें कितें पळयताले ताचे विशीं तांणी बरोवपाक पवित्र आत्म्याचे कृपेन तांणी बरयली आनी आमकां भाव भयणो हे शुभ वर्तमानां फावो केली. तर ह्या शुभ वर्तमाना खातीर देवाक दिनवासुया आनी आमी देवाच्या उतराचो अदीक मोग करूंक आमकांय कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुंवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तरुयबा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता
सुम्या देवा देवाची शिरी तूं संवसाराचें पाप करताय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र एकलोस तूं ईश्वर एकलोस तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या देवा उतरान परगोटलें शुभ वर्तमान लेखणेन दाखोड करूंक बागयूंत मारकूक तुवें विचलोय ताचो संदेश सोत मानून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो विस्वाशीपणी पाटलाव करूंक आनी सासनीक जिविताक पावूंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवूच चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानू काल्तिकायेन एकामेकाची चाकरी करात कित्याक देव गोरविश्टांक जोडटा आनी खालत्यांक आपले बोलेपण दाखयता. देखून देवाच्या बोलिश्ट हाता काळ खालती जायात आनी तो तुमकां फावो त्या वेळार वयर काडटलो. सगळे तुमचे हासके हुस्के ताचेर घालात कित्याक तो तुमचो सांबाळ करता. अल्पपोस न्ही जायात आनी जागृत रावात. देवचार तुमचो दुस्मान गोरस घालतल्या शिवां सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळत काय म्हूण पळयोवन तुमचे भोंवतणी फिरता. भावार्थांत थीर रावन ताचेर आड बोळ करात आनी संवसारांत शिपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीक तेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास दवरात. मातसो वगत कोश दोग सोंसल्या उपरांत जाणें तुमकां जेजू क्रिस्ता सोवे सासनाच्या वैभवाक आपयल्यांत तोच सगले कृपेचो देव तुमकां नव्यान समाधान करतलो आनी तुमकां थीर आनी घोट करून सांबाळटलो. ताका मोहिमा आनी पदवी सासनाच्या सासनाक. आमेन. सिल्वान विस्वाशी भाव म्हूण हांव वळखतां. ताचे लागीं दिवन ही थोडीं उतरां तुमकां बरोवन धाडटा. तुमकां धीर दिवंक आनी हेंच खरें देवाचें देणें म्हूण गोवाय दिवंक तें गोट धरून रावात. तुमचे भाशेन विचून काडलेली बाबिलोनियेंत आसा ती पवित्र सभा तुमकां नोमान करता. तसोच मार्कू म्हजो पूत प्रिती मोगाचो उमो दिवन एकामेकाक पाचारात. जेजू क्रिस्ता सोवें आसलोल्यान तुम्हा सोमेस्तांक शांती. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. वचून म्हणयात तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. मळब तुज्या ओचोऱ्यांचें किर्तन करता सर्वेस्परा. भक्तांची सभा तुजें विस्वाशीपण वाकाणटा. कुपा वयर सर्वेस्परा सारको कोण आसत. देवाच्या पुता मदें ताचे सारको कोण. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरजा बागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलतली सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. उरगार. हालेलुया 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 हालेलुया.
आमी परगोट्टांव तो कुर्सार किलायलो क्रिस्त, तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हळें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान परगोटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानलोल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात धरून ती तांकां बरी करतली. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गांत ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगोटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विस्मितां उद्देशी तांचे उतर तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुगार बाबा भयणीनो, भाग्योंत मार्कूच्या ह्या शुभ वर्तमानकाराची परब आमी समरुमतांव. आमी जाणाव उत्तरेक रावतल्या सगळ्या पवित्र सभा आनी आमी बाबा भयणीनो वेस्टर्न चर्चीस ह्यो सगळ्यो पवित्र सभा आज भाग्योंत मार्कूक ह्या शुभ वर्तमानकाराक सगळीं बाबा भयणीनो आज ताची परब समरुमतात. आनी भाग्योंत मार्कू हो शुभ वर्तमानकार आपले शुभ वर्तमान ग्रेक भाशेन बरयता. सगळ्याहून ल्हान हें शुभ वर्तमान, पूण तो बाबा भयणीनो जेजूच्या शिसां मदलो न्हय आसलो. तो आनी लूक हे दोगूय 12 आपोस्तलां मदें न्हय आसले. तरी पूण भाग्योंत आगुस्तीन आपल्या बरोवपान काय बरें अशें म्हणटा, शुभ वर्तमान फकत 12 जाणांक विचून काडलेल्यांकूच देवान दिवंक ना. देवानी पदवी 12 आपोस्तलां मदेंच थांबली अशी दाखोड करूंक आमकां थांबली म्हणून न्हय, पूण शुभ वर्तमान अदीक आनी अदीक देवाची जी येवजण आसली, देवाची जी परगोटणी आसली ती सगळ्यांक फावो जाली. आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळ्यांक हे देणें फावो आसा म्हूण दाखोड करूंक शुभ वर्तमानकार लूक आनी मार्कू हे आमकां देख जातात. भयणीनो, सगळे आमी पवित्र स्नाना वरवीं ह्या संवसारांत जेजूचे गोवाय. आमी गोवाय जाल्यार देवाचें उतर आमकां दर दिसाक परगोटूंक एक आव्हान, एक चॅलेंज. वी आर ऑल कॉल्ड टू बी द डिसायपल्स ऑफ क्रायस्ट एंड वी आर ऑल गॉस्पल प्रोक्लेमर्स. आमकां शुभ वर्तमान बाबा भयणीनो सगळ्यांक वायटांतले, पिडेंतले, आमच्या पातकांतले आनी आमच्या सगळ्या प्रश्नांतले बाबा भयणीनो निवारता आनी जबाब दिता. जेन्ना हें शुभ वर्तमान आमी वाचता, आमच्या जिवितांत नियाळटा आनी ताचेर बाबा भयणीनो लक्ष घालता तेन्ना आमचें जिवीत सगळे शांतीतायेन जिवंक आमकां आदार मेळटा. भाग्योंत मार्कून आपल्या जिवितांत अशेंच केलें. ताका आमी वाचता ते भाशेन कोणें विचून काडलो. भाग्योंत पावलून बाबा भयणीनो आपले वाटेर चलता आसतना ताका विचलो. आनी अशें बाबा भयणीनो भाग्योंत पावलून जें कितें जेजू विशीं परगोटलें जावं हेरां शिसांनी जें कितें परगोटलें, भाग्योंत मार्कून आपल्या शुभ वर्तमानांत तें बरयलें. पवित्र आत्म्याची सुचोवण ताका मेळ्ळी, ताची जाणवाय पवित्र आत्म्याची जाणवायेन हें शुभ वर्तमान ताणें बरयलें आनी आज आमकां एक देणें कशें हें बाबा भयणीनो मेळ्ळें. जिवितांत जेन्ना देवाच्या उतराक आमी सदांच उक्ती रावता तेन्ना देवगुडे आमच्या जिविताचे चाली वरवीं, देवगुडे आमच्या जिविताच्या घडण्या वरवीं आमकां ह्या संवसारांत दरेकवार दरेक वस्तू वरवीं उलयता. हें ताचें आसलें आमकां जायते फावटी सिद्ध जाता तेन्ना आमी
दोळे धांकता अणभवूंक जायते फावटी आमी घडीक फाटीं उरता जेजू आज आमकां परतून एकदां ह्या शुभ वर्तमानकारा उद्देशी आमकां उगडास करता. तुमकां सगल्यांक हें देणें फावो केलां. तुमकां सगल्यांक पुरगुटणार कशें हांवें ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्याचे कृपेन पाठयल्यात. देवाचें उतर तुमचे भितर रिगोयात. देवाचें उतर तुमचे भितर खोचोयात आनी दुसऱ्यांक उदाहरण कशें तुमी जायात. तेन्नाच की उदीक आनी उदीक देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्या. उदीक आनी उदीक आमचो अणभव दुसऱ्यांक आमी आमच्या कोरण्यांतल्यान सांगूंक पावतल्या. उदीक आनी उदीक देवाचें उतर आमकां जागयता तेन्ना आमकां देवाचें उतर दर दिसाक ह्या संवसारांत जिवी जिवंक आमकां उस्कायता तेन्ना दुसऱ्यांकूय ही बरी खबर सांगूंक आमी भाव भयणो पावतल्या. आपले लेखणेन आनी आपल्या प्रवचनान भाग्यवंत मार्कूक जेजूक परगटलो. आमी भाव भयणो आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी ह्याच जेजूक परगटूंक तयार जावया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. गायन करुया C38 पेज नंबर 44. C38. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कोराता कशे तुजो मोग परगट करूं शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर्मोशे दिता तुका एकाने. तुकाच पोंगता सोर्मोशे तुजेच ते कोण खाशेले. तुकाच बाबा सोर्मोशे दिता तुका एकाने. तुकाच पोंगता सोर्मोशे तुजेच ते कोण खाशेले. मोजे सुखे मोजे दुखे तोलमोडे ह्या दिसाचे. बाबोयनाची चाकरी करूं कुशालकाय तुजी वाटूं. तुकाच बापा सोर्मोशे दिता तुका एकाने. तुकाच पोंगता सोर्मोशे तुजेच ते कोण खाशेले. म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या कुडीत शुभेच्छा दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें मोहिमेमून केल्ल्या भाग्यवंत मार्कूची परब समरुमून तुका वाकाणूक हो दिनवासनेचो योद्न आमी भेटयता. आख्ख्या संवसारार दर एका देशांत आडकोड नासतना शिव वर्तमान परगट जावं आनी सगळ्या पोरसां मदें खरो बावाट नोंदूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तायन उबार. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करून सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी आसनाच्या देवा सूर कार्यान सूर आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उच्चाक आनी सर्गीची शिकोण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र
पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान पूण सर्वी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता तुका सोय पूण सर्वी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोरे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त म्हज्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तरी आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता कितें भाशेन आज लोग्नीक वार्षिक वरो समरंभता ते आमच्या भावा भयणां खातीर आनी आपल्याच्या जल्माचो दीस समरंभता ते आमच्या भावा खातीर आमी मागतना बेविंदो आमचो भाव इलाज करता हॉस्पिटलांत ताचे खातीर आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दंडतान सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाड सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवाद करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकळींतली सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्य जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगा जी कशी परमार्थिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सगळ्यांसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप आमची काकूट कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कट्टिले
आमची काकूट कर देवाचे शिणे तूं संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची श्री संवसाराचें पाप काडटा शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करूया D18 पेज नंबर 57 D18. Jesu procas voi gutta, modus songito cana, gorba ecce montona, ombrut sorbice calza, gorba
सोमी म्हणटा सदां काल वय संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. प्रार्थुया. बापा जेजूच्या कुडीन आनी रोगतान ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय. ओ जेजू तुजो खरो पूत म्हूण बागेंत मारकून आमकां दाखोवन दिलें. ताणें आमकां शिकयल्ल्या बावार्थान तीर रावंक तोंडान आनी लेखणेन तो बावार्थ पुरगोटूंक आनी आमचे दिसपोटे जिणेन त्या बावार्थाक साक्षी दिवंक ह्या तुज्या सुरगीच्या पोसणान आमकां घोटाय मेळूं. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन करूया F20 पेज नंबर 95. F20. संसार सोंपोऱ्या तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोंपोऱ्या तुमचे सांगाती हांव आसा. आखे पृथ्वीर वचत म्हजी बोली कोपो सगळ्या मनशांक सांगा. म्हजे शिसां गोडाक तुमकां आज्ञा दिल्या तिल्योय पाळूंक लाया. संसार सोंपोऱ्या तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोंपोऱ्या तुमचे सांगाती